काव्यनोवे एकितामी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी कसी आमी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजाकी विची महिमा ताची करताम काविस्मी पृथ्वी दिन वाजता ताची वडविकाय रस्ता वाकलता ताची बुळबुळकाय काव्यनोवे एकितामी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी असी आमी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त तें मोगाच्या भावा भयणीनो आज पवित्र सभा सा पाऊल धर्मदूताची परतवण्याची परब संभ्रमता. दमास्काचे वाटेर जेजू ताका भेटलेल्या उपरांत सा पाऊलचें मन परिवर्तन जालें. ताची जिणी बदलली. तो जेजूक साक्ष दिवंक फावलो आनी जेजूची शुभवार्ता सगळ्यांक परगटूंक लागलो. हांगासर आमी बल्ब पळयता. करंट आसलेलें बल्बा मुखांतर उजवाड जावन परिवर्तन जाता बदलता. बल्बांतावन येवचो तो फ्राकास उजवाड करंट आसा म्हणल्यार एक रुजवात जावन आसा साक्ष जावन आसा. आमच्या जिवितान आमी पळोवचें तर आमी हर एक दीस जेजूक भेटता. क्रिस्तपासा मुखांतर एवकरिस्ता मुखांतर जेजूक आमी सेवता. जेजू आमचे भितर जियेता. पूण आमचे थंय गरज आसची बदलावन आयल्या गी. आमचे थंय क्रिस्ताचो फ्राकास फांगता की उजवाड फांगता की आमी क्रिस्ताक साक्षी जावन आसा की म्हणल्यार सवाल आज आमकांच आमी विचारूंक जाय. परत ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार त्याच जेजूक आमी सेवता त्याच जेजूक आमी भेटता. तर मागया आमी सोम्या लागीं आमच्या जिवितांत क्रिस्ताचो प्रकाश फांकून दी. आमी ताच्या जिविताक ताच्या शुभवार्तेक खरें साक्षी जावंक जाय आसची कृपा आनी आशिर्वादां ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. मोगाच्या भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सो पदवीदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. Krista kakuka Krista kakuka Somia kakuka Somia kakuka Mahima Deva Mahima Deva Musari Ani Shanti Tacha Isha Sosai Survesvara Deva Sancharaya
कोरपेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निर्वासता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बोसाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र ज्ञान सांगावी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्वेस्परा सोमेस मनशांच्या करया बापा बावार्था परथेल्या बागेवन पावलून तुझ्या धर्मदूतान निरंतर वावरान केल्ले शुभवर्तमानाचे परगटणे वरवीं आख्या संवसारात तुझे सोडवण्याची शिकवणी दिली ताच्या परतने सोदीस आज संभ्रमतना आमी विश्वासान तुझे लागीं मागता ताच्या पावलांनी सोलोन संवसारात तुझ्या सताची गवाय आमी दिवंक निर्मी आमच्या सुमया तुझ्या पुता क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी राजवा चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पावलून जेरुसलेमाच्या जुदेवांक म्हळें हांव एक जुदेव सिलिसियाच्या तार्स शारांत हांव जल्मलो पूण ह्या शहरांत हांव ल्हानवट जालो. आमच्या पुर्वजांचे नियमशास्त्र बारीकसाणेन पाळूंक गमालियालाच्या पांयां लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो. जशें तुमी आज देवाचे सेवेंत उर्बेस्त तशें हांवीं उर्बेस्त जाल्लो आनी ही नवी वाट धरल्यांक मरणा पर्यंत हांवें दगतिल्यांत. दादले आनी स्त्रियो हो भेद नासता तांकां खैदी करून हांवें बंदेसाळ्यांत घाल्यांत. आमचो श्रेश्ठ याजक आनी मालगड्यांची सगळी साबास हाका साक्ष. कित्याक दमास्कांतल्या जुदेव भावांक पत्रां तांचे लागची हांवें घेतिल्लीं. थंय आशिल्ल्या क्रिस्तांवांकी शिक्षा लावचे खातीर तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडूंक म्हूण हांव भायर सरून गेल्लो. पूण हांव पैन करून दमास्काक लागीं लागीं पावतना सुमार 2 पराच्या वेळार एकासाने मळबार तावन वडयेक प्रकाश म्हजे भोंवती फांकलो. हांव धरणीर आपटलो. तो वळ सावला सावला कित्याक म्हाका तूं दग दिताय अशें म्हणलो एक ताळो हांवें आयकलो. सायबा तूं कोण विचारलें हांवें. तो म्हाका सांगी लागलो हांव नाजरेत तसो जेजू जाका तूं दग दिताय. म्हज्या सांगेतांनी तो प्रकाश पळयलो वय पूण म्हजे लागीं उलयतालो तो ताळो तांकां आयकलो ना. तेदवा हांवें विचारलें सोम्या हांवें कितें करी जाय. सोम्यान म्हाका सांगलें उठ आनी दमास्कांत भितर सर. तुवें करी जाय तें सगळें थंय तुका सांगतलें. त्या जळजळीत उजवाडा वरवीं म्हजे दोळे बंद जाल्ले देखून म्हज्या सांगेतांनी म्हाका हात धरून व्हेलो. अशें हांव दमास्काक
फावलो. थंय अनानिया नांवाचो एक मनीस आसलो. नियमशास्त्र पाळन तो भक्तीपणी जियेतालो आनी दमास्कांतले सर्व जुदेव ताका मानान लेखताले. तो म्हजे लागीं आयलो आनी सर्शीन उबो रावन म्हणून ताणें म्हळें, बाबा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळो. तेच घडये म्हजी दिश्ट म्हाका पाटी मेळ्ळी आनी हांव ताकाच पळोवंक पडलो. उपरांत ताणें म्हळें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली कुशी तुवें जाणा जावंक आनी आपल्या नितिवंताचेर तुवें दिश्ट घालूंक आनी ताचो स्वंत ताळो तुवें आयकूंक म्हणून तुका वेंचून काडलां. कित्याक तुवें कितें पळयलां आनी आयकलां तें समेस्त मनशांक कळीत करून तांचे मुखार तूं ताका एक साक्ष जातलोय. तर आतां तूं कित्याक गळाय करताय? उठ आनी पवित्र स्नान घे आनी ताच्या नांवाचे उसारणे मरिफात तुजीं पातकां धुवन काड. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता प्रगट करा. तुम्ही सर्व जनांगानो सर्वेस्पराक वाखाना. तुम्ही सर्व परजानो ताका नावाडा. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता प्रगट करा. अपरिमीत ताचो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचें विश्वासीपण ससनाक बाळता. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता प्रगट करा. Alleluia, 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 Alleluia. संवसारांतले हांवें तुमकां वेंचलें. तुमी भायर वच जाय आनी फळ जोडी जाय आनी तुमचो फळ शाश्वत वर जाय म्हूण म्हजी आशा म्हणटा सोमी. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी 11 शिष्य जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टीक पळोवन म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रचनाक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सतमानिना ताचेर ख्यास्तीचे परमान पडटले. सतमनतेल्याक असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देवसां सोडयतले, नव्या भाशेनी उलयतले, सोरोप हातान धरून सकतले आनी मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बादाक जावचे ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरे करतले. देवाचे उतर हे. वाकली तुका ख्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हर एक सताचो अनुभव आमच्या परतवणेक एक कारण. हर एक सताचो अनुभव आमच्या परतवणेक एक कारण. आनी ही परतवणी आमच्या जिविताक अर्थ दिता, आमच्या जिविताक सुशेग दिता, आमकां साल्वसांव दिता म्हणलें समजून घेवंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. पोरण्या तेस्तामेंतांत अब्राहामाक आमी पळयता. अब्राहाम आपणाच्याच संवसारांत आसलो, आपणाचें काम तो कर्ण आसलो, पूण ताका केदाळा स्वताचो अनुभव जाता गे. सगळें ते सांगता आनी आपणाची वाट धरता आनी पयस पैनार तो येता आनी आपणाच्या पैनारच आपणाचें मन परिवर्तन करण, आत्म परिवर्तन करण बावरताचो बापय तो जाता. मोइसे आपणाच्या कुटुंबा सांगाता संतोषान समाधानान तो जियेवन आसलो.
आनी तोच मोइजे एक दिसा जळतो थंय ताका दर्शन मेळटा जळत्या बोल्या लागीं सत कितें म्हूण तो जाणा जाता सर्व सांगता आनी आपुणूच एका गुलाम रितीने तो समकता इजिप्ताक येता आनी सगळ्या इस्रायल परजेक सुटकाक तो कारण जाता इस्रायल परजेचो सोडवणदार तो जाता मुंदसून आमी पळयल्यार एरेमिया प्रवादी आसलो आपणाची सकत कितें म्हूण तो जाणा नातुल्लो पूण जेन्ना ताका देवाचो अनुभव जाता त्या अनुभवा वरवीं आपणाचे जिवीतच बदलता आनी सगळ्या तेस्तामेंतांत श्रेष्ठ नांवार्दीक प्रवादीचो जाता नव्या तेस्तामेंतांत आमी पळयलें तर तो जाक्केयो आपणाचे सर्वस्व आस्त बोदेक म्हणून तो थंय आसलो पूण एक दिसा रुखार तो चडटा देवाचो अनुभव तो जाता देव ताच्या घरा येता सत कितें म्हूण समजता आपणाचे जिवीत बदलता आनी श्रेष्ठ व्यक्ती तो जाता आनी आयच्या फेस्ताचो संभ्रम जावन आसा साऊलाचे परिवर्तन साऊल आपुणूच एक जाणारी आपूण श्रेष्ठ एक शास्त्री आपुणूच करचें पुरा सामा म्हणल्या त्या आसत चिंतपांत बरोवन लोळोवन आसलो आनी अशें क्रिस्ती परजाक तो दोगदोन आसलो जेन्ना आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता स्वताचो अनुभव जाता सत कितें म्हूण तो जाणा जाता आपणाचे जिवीत बदलता पाऊल जाता आनी इगज मातेचो एक बळादीक खांबो जाता हर एक सत आमकां सुटक्याक कारण हर एक सत आमचे जिवीत बदलता हर एक सत आमच्या जिविताक अर्थ दिता म्हणलें समजून घेवंक आयच्या फेस्ताचे संभ्रमेचो कारण जावन आसा तर सत कशें आमी जाणा जावचें पयल्या रितीन पळयलें तर हर एका सताचे वयर एक अडिपाय आसा अडिपाय जावन आसा आमची समजोवणी जितल्या मापान आमी वाचता सत समजोवंक आमी प्रयत्न करता तितल्या मापान गैरें आसलें सत आमच्या दोळ्याक दर म्हूण दिसता म्हणलें संदेश आमी घेवंक आमी मुखार सरया दुसऱ्या रितीन आमी पळयलें तर जेन्ना आमी इल्लो वेळ मौनपणी खर्चिता आमी खंय आसा आमी कितें करता आमचो उद्देश कितें आमच्या जिविताचो अर्थ कितें म्हणून समजोवंक आमी प्रयत्न केले तर आमकां सत दर म्हणून दिसता तिसऱ्यान हर एक व्यक्ती देवा मुखार येता कितें सत म्हणून म्हाका शिकय देवा म्हणून विनंती करता त्या विनंती वयर त्या मागण्या वयर आमकां एक ना आनी एका दिसा देवाचो अनुभव जाता तोच अनुभव खरें सत कितें म्हूण शिकयता आनी तेंच सत आमच्या जिविताची दिशात बदलन आमच्या जिविताक अर्थ दिवन आमचे जिवीत सोडवून एक म्हज्या आनी तशेंच म्हज्या भावाच्या सोडवून एक कारण जाता म्हणलें सत जाणा जावंक आमी प्रयत्न करया तर हेंच सत आमचे जावं ते आमकां शांत समाधी दिवं दी म्हणून ह्या मिसा वेळा आमी मागया आमेन लागीं जमल्या काणिको हाडून आयल्या मोगानच तुका दिता स्वीकार कर म्हूण परता दत्मोचे ओपून दिता आत्मोमुसो अर्पिता जीव मुसो समर्पिता जीवभर तुका अर्पिता सब तुझे जावन आसतना देव तुका
काय मेळना आमकांच देखून अर्पिता शिस्तुचे जावंक आशेता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापा मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमचे बलिदान आपल्या मानेखाली मेळ्ळे आमच्या अख्ख्या पृथ्वीच्या देवा सर्वस्व घे देवा आमच्या बापा तांबन आसतना शुभ वर्तमान परगटोवंक आनी तुजे महिमेची वळख सगळ्या लोकांक दिवंक भगेव पावलो तुज्या धर्मदुताक पवित्रत्म्या सर्गीचो उजवाड दिलोय ही आमची भेटवणी मानून घे आनी आमच्या भावार्थान तीर रावोंक आमकांय त्या पवित्रत्म्याचो उजवाड दी म्हूण आमी नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा देव वासोया वयशामी करूं फावो सरेस्परा पवित बापा स पदवीधरा आनी ससनच्या देवा सरकाळ्या आनी मनशांत सर्वांतय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित सभा पवित्रतायेन खुना जावन ह्या संवसारा सदां उच्च्या आनी सर्गेंची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ती धर्मदुताचे बुनयादी थीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरा सांगाती संतोषां तुजी स्तुती गायता दरबाराचो सगळें सर्ग आनी संसार भरला भावान उंचगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंचगी तुका जय जय बापा कोरोस तूं पवित तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जळ तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेच परेंचे माणसतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेलच्या तुमचे पासो आनी समेस्त मनशा पासो ते वारावतले हे म्हज्या उगडासाक करात Babarto sogor porgotoya. Jesu, तुझे मरो, आम्ही समर्पता. तुझे पूर्ण जीवन पो, आम्ही भरता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता
सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडे. पुनर्जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजे परजळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ता थंय दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचो पोती भगवंत धर्मदूत आनी साम फावल आनी सर काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर मानवांच्या सशनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदा बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडोंदारीची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज दी आनी आमी आमचे सुटलेला बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां थाळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरेस्पराचो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्या आमकां तुज्या उदर काकोलची स पातकांतली सुटय आनी स आकांतांतली वाटाय. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकान शांती दियात. देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. या शिळेच्या जीवना आपयल्यान आमी सर्व सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जीवनाचे वेळी तुवें उंडो मोडलो
Aceastea santo pădăloi, Casit loda caros, răcăzai sochelor, Pracisa piem dilor, Ye Jesu mogala, Ye Jesu dayala, Ye culpe sagora, Dănia paghemota, Ye Jesu mogala, Ye Jesu dayala, Ye culpe sagora, Dănia paghemota. प्रार्थूया. सरस्परा बागेवन पावलो तुझो धर्मदूत दिसान दीस तुज्या मोगाच्या उज्यान अदीक अदीक पेटलो आनी सगळे क्रिस्ती पोचेचे उस्केताने आपणाचे घेतले. आमी आतांच सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ता वरवीं आमच्या काळजांनी तोच उजो पेटो. सोमेस आमच्या भाव भयणीची उर्बेन सेवा करूं आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सरेस्पो तुमचे सोबे आसो आनी सोपदिदा देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. ओसने या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची उदरगत. Tudzia wyjnia zabaserio asa, tak jej zamknął otreta. Tudzia wyjnia zabaserio asa, tak jej zamknął otreta. Tu vine keltana, Seri muci swaran berteri, Maduna kawal kateri. Tuja vinya sabasaryo asa, Tantri ek sauka vatreka. Mokal putra sobe, awak maya shivani vaka. Begitu kurwin berangkap setelah Yesus Falatri, Bapa Cipta jadi berikut baca Nabi.